म्हादय गोयचो खण वेवसाय राज्यांत वाडट्या बेकायदेशीरपणाक तशेंच रेल्वे दोट्टीकरणाक काँग्रेस जबाबदार आसा। हे सगळेंच काँग्रेस सरकाराच्या काळांत जाला आनी ताका लागून गोंय इबाडलें असो आरोप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केला। 3 पॉइंट जाहीरनाम्यात आसा काँग्रेसच्या आणि हे तिनूय पॉइंट जे जाहीरनाम्यात काँग्रेसीन घाल्या ताचे विशीं तुम्ही इतिहासात वता। पयलो प्रश्न आसा म्हादयचो। म्हादयचे पयले पत्र कोणी दिले हे सोदून काडा। दुसरो प्रश्न आसा अराजकता इन मायनिंग कोणी मेथयली। कॅब जेन्ना 38 मिलियन टन्स आशिल्लो 2008 तेन्ना 62 मिलियन टन कोणी केले आणि ताका लागून सगळो कॅवस कसो जालो पळया। आम्ही इतिहासात वतलो म्हणून आमकां हे कळना। इरेग्युलरिटीज कोणी केल्यो, कोणाले कार्यकर्ते कितें करताले, कोण मंत्री त्या वेळार धंद्यात आशिल्ले हे सगळे सोदून काडपाची तुमकां आवश्यकता आसा। जेन्ना काँग्रेसा सारको पक्ष जाहीरनामो करता तेन्ना ह्या जाहीरनाम्यात तांणी कितें केल्लें आसा। डबल ट्रॅकाचो डीपीआर केन्ना जाल्लो काडा सोदून। डबल ट्रॅकाचो डीपीआर 2012 पयलीं जाल्लो। 2012 पयलीं यूपीए गव्हर्नमेंट आशिल्लें काय कितें काय एनडीए गव्हर्नमेंट आशिल्लें। हे जेन्ना पॉइंट जाहीरनाम्यात घालता तेन्ना ताजेर कोळसो कोणी चालू केला। कोळसो पयलींच्याच जालो आसा, आतां न्हय, आनी वाडयपूय ना। आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयले नंतर एक लक्षात येता की हो जो जाहीरनामो आसा ते आतां सुरवातूच तांणी केला आणि कितें करपाची पद्दत जी आशिल्ली ती तांणीच केल्या। हे लक्षात दवरपाक जाय आमी आणि त्या प्रमाणे आमी मुखार वचपाक जाय।